प्रक्रिया प्रकल्प वाडोवपाक साळगांवकारांचो खर विरोध. प्लास्टिक इन्सिनरेटर घालपाकय दिवचे नात. साळगांवां जाली गांवकारांची व्हडली सभा. सोरो विकपाचो रिकॉर्ड सद्दा एपाचेर घालपाच्या कायद्याक गोवा फॉरवर्डाचो विरोध. आंदोलनाची शिटकावणी. मात सोरो विकतल्यांनी दिलो येवजणेक तेंको. बेकायदेशीर नुस्तेमारीचो करतलो रोखडोच बंदोबस्त. नुस्तेमारी मंत्री फिलीप नेरीन दिलें उतर. नेम जायसर रावात केली विनंती पूण तारीख दिवपाक जमले ना. कॅन्सरांतल्यान वाटावलेल्या बायलांनी मनयलो विजय उत्सव. गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत कॅन्सर वाडचो न्ही म्हूण नेमान तपासणी करात. दोतोरांनी मारलो उलो. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. साळगांवांतल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाक साळगांवकारांनी खर विरोध केला. तशेंच प्लास्टिक लासोवपी यंत्रणा बसोवपाकय लोकांनी विरोध केला. शेनवारा आपयल्ले जाहीर सभेक शेकड्यांनी लोक हजर आसले. सद्याक 100 टन कोयराचेर प्रक्रिया करपाची ह्या प्रकल्पाची क्षमता आसा, पूण ही क्षमता वाडोवन ती 250 टन करपाचो सरकाराचो यत्न आसा. हाचेर सरकार 190 कोटी रुपया खर्च करतले. हाकाच थळाव्या लोकांचो विरोध आसा. त्रास भोगतालो की लोकांक हवामान प्रदूषण जाल्ले आसा. हांगा वास येता. हो वास लोक सदांच आमकां मॅसेजींनी वाचपाक गावता. आमकां कंप्लेनी येता की आमकां जेवंक मेळना सारकें. सालमोना ही जी वॉर्ड आहा पळय ती सारकी ट्रिटमेंट प्लांटाच्या सकयल आसा आनी थंय झोरो व्हांवता. ते सगळे कंडॅमनेट जाता. खंयच्यो बायो कंडॅमनेट जात येयल्ल्यो आहा. तर ह्यो 100 टनाचो कॅपेसिटीचो प्लांट आमी जर एक्सपांड करून 250 टन घेत जाल्यार कितें जातलें तें तुमकां खबर आसा. सारकें दुशीत जातलें. तर सरकारा कडेन म्हाजी एक मागणी आसा. हे पळय ते डिसिजन घेतला 100 टन टू 250 टन करपाचें, तें मातशें सालिगांवकाराचें तेंच्यांनी चिंतूंक जाय. जो मिनिस्टर आसा पळय ही जो रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड आहा की सेइंग की I strongly object for treatment plant, and when he says that he also says एक Times of India चे न्यूज चॅनल दिलो that the legislator claimed that his Saligaon counterpart and the minister Jay Salgaonkar is also opposing the expansion of the garbage treatment plant, and I will never let it happen as I am the board of director. I never spoke of all the hill and सगळे कोण इगोरच्या फाटल्यान तो सगळो दोंगर गरगट जाला. I never spoke on that. I never spoke on the fields which are covered. माती घालून गाडे घालता. सर्कल ऑफ ड्रीम्स मॅनिफेस्टो दाखयता गाडे घालता. I never spoke on that. I spoke of my constituency. हांवें उलयलो कित्याक म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आहा. वचोले तूं treat garbage of these constituencies, maybe few more villages. पूण तूं एक्सपांड आनी करूं नाका तो. हेजेर हांव उलयलो. हेजेर ताका राग येयलो. We accepted the proposal. सालिगांवान मीटिंग गेली. आमच्या वयर पंचायतीन मीटिंग घेतली आणि त्या मीटिंगेन त्या टायमाचो मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर हेणे क्लियर शब्दांनी आमकां सांगलेले की हो प्लांट फक्त 10 विलेजी खातीर आसतलो. ओनली 10 विलेजीस. 6 विलेजी ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि 4 विलेजीस ऑफ कालागूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. बिकॉज आमकां ती 65,000 टन्स ट्रीट करूंक जाय आसली म्हणून त्या टायमार त्या गार्बेज प्लांटाची गरज आसली. We are clearly opposing the expansion of garbage treatment plant. जे जर तुमकां सालिगांवच्या लोकांक हो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट केन्ना नाका आसलो जाल्यार आतांच्या लोकांक एक्सपान्शन नाका. एक्सपान्शन कित्याक नाका? गव्हर्नमेंट इज ट्रायिंग टू स्पेंड another 190 crores in expansion of this plant. कसली गरज आसा? In that 190 crores तुम्ही आनी 10 प्लांट घालात आनी 4 प्लांट घालात जे दुसऱ्या विलेजीन लागीं पावता पळय थंयसर. हेची एक्सपान्शन करपाची गरजच ना. इन्स्टेड ऑफ 25 विलेजीस तुम्ही कमी करा. 15 विलेजींचो कचरो हाडात. साळगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. सोरो विकप्यांनी कितल्या म्हालाचो खप केलो आनी कितलो सोरो विकतो घेतलो ताची एपाचेर नोंद करपाचो जाचक नेम सरकारान भायर मारचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षान केल्या. फुडल्या 30 दिसां भितर हो नेम फाटी घेतलो ना जाल्यार अबकारी खात्यार मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. ह्या नव्या नेमा प्रमाण सोरो विकप्यांक दर दिसाचो हिशोब दवरचो पडटलो.
तशेंच कितलो सोरो विकतो घेतलो आनी कितलो खप जालो हाची नोंदय दवरची पडटली. ह्या नवीन ॲपा प्रमाणे प्रत्येक बारवाल्याक डेली कितले ड्रिंक विकले, कितलो सोरो विकलो हाची नोंद दवरची पडटली आनी ह्या ॲपाचेर अपलोड करचे पडटले. आमकां दिसता की गोंयचे बहुतेक बार ओनर्स इस्पेशली फ्रॉम इंटेरियर एरिया दे आर नॉट कन्वर्संट विथ द स्मार्टफोन्स यूज. हांव मागता एक्सायज कमिशनरा कडेन, एक्सायज पोर्टफोलियो आशिल्ल्या मिनिस्टरा कडेन म्हळ्यार मुख्यमंत्र्या कडेन तांणी ताबडतोब हेतू भितर लक्ष घालचें आनी हे जे जाचक सामके त्रासाचे जे हे आसा आमच्या बारवाल्या खातीर आनी तावेर्नवाल्या खातीर आनी रेस्टॉरंटवाल्या खातीर, बार एंड रेस्टॉरंटवाल्या खातीर तो ताबडतोब फाटीं घेवचो. हो जर घेतलो ना जर जायत हांव सरकाराक 30 दिसाची मुदत दिता हे फाटीं घेवपा खातीर इमिजिएटली. आनी तांणी जर घेतला जर जायत गोंयच्या सगळ्या एक्सायज ऑफिसां जी आसात, तालुका एक्सायज ऑफिसां आसात, थंय गोवा फॉरवर्ड पक्ष पिकेटिंग करतलो. जाय जाल्यार ह्या प्रश्नाचेर सगळ्या गोंयच्या तावेर्नवाले आनी बारवाल्यांक एकठांय करून आमी एक्सायज डिपार्टमेंट पणजी ताजेर सुद्दां मोर्चा व्हरपाक फाटीं फुडें पळोवपा नात. आय रिक्वेस्ट द गव्हर्नमेंट इस्पेशली द एक्सायज कमिशनर टू इमिजिएटली विथड्रॉ दिस ॲप. गोवा लिकर्स ट्रेडर असोसिएशनाचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकान ह्या नवीन नेमाक येवकार दिला. ह्या नेमाची अंमलबजावणी करपा खातीर संघटना सोरो वेवसायिकांक मजत करतली अशेंय ताणें सांगलें. जेन्ना आमी नवें लायसन्स घेता तेन्ना गोवा एक्सायज एक्टान क्लियरली बरयल्लें आसा की आमी आमचो डेली सेल्स आनी आमचो डेली परचेस जो आसता ताजो रेजिस्टर मेंटेन करप आसता आनी ह्या रेजिस्टराचो कॉपी म्हणजे डेली बेसिसाचेर आमी एक्सायजान सबमीट करप आसता. सो हाज्या खातीर सगळ्या डिलर्सांक खूब त्रास जाताले. सो एक्सायजान एक नवें ॲप तयार केलें ज्याच्या ॲपाचेर आमकां हे रेगुलरली हे सेल्स आमकां आतां आनी परचेसीस अपलोड करूंक मेळटा. हातून आमचें काम खूब सोंपें जाल्लें आसा. सो आज हांवें पळयलें कांय पॉलिटिकल पार्टीचे स्पोक्सपर्सन्स तांच्यांनी आज कितें प्रेस घेवन एक्सायजाचेर ह्या विशयाचेर मोर्चा व्हरता आनी हे व्हरता करून एक आज वक्तव्य केल्लें आसा. गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशनाचे खंयचेच ऑफिशल्स तांचे कडेन कांय कसलेच डिमांड्स घेवन गेल्ले ना. आमी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर आज डिस्कशन केल्लें आसा. मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगिल्लें आसा की जे कितें आमच्यो डिफिकल्टीज आसा तातूंतल्यान ते एक्सायजाक डायरेक्ट करतले की तातूंत आमकां मदत करची म्हणून. तशेंच माननीय कमिशनर श्री अमित सटिजा हाजे कडेन हांव स्वता उलयल्लो आसा. माननीय कमिशनरानूय सांगिल्लें आसा की आमकां ज्यो कितें डिफिकल्टीज आसा तातूंत आमकां ते मदत करतले म्हणून आनी आमकां एज्युकेटूय करतले. कारण कांय लोकांक हें कशें ॲपार अपलोड करपाचें हें अजून समजिल्लें ना. सो कोणेच कांय पॅनीक जावपाची गरज ना आनी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक आमकां यूज करून आपलो कितें कसलो एजंडा जर फुडें व्हरपाक सोदता तो व्हरपाचो प्रयत्न तांच्यांनी करचो न्ही. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. बेकायदेशीर नुस्तेमारीचो प्रश्न सोडयतलो अशें नुस्तेमारी मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिक्सान सांगलें. पूण कसो सोडयतले तें मात सांगलें नात. थळाव्या लोकां वांगडा घेतिल्ले बसके उपरांत तो गोवा 365 कडेन उलयलो. ह्या वेळार आमदार फ्रांसीस सिल्वेर आनी जेनिफर मॉन्सेरात हजर आशिल्लीं. हो प्रस्न सोडोवपा खातीर कायदो आसलो तरी नेम करून ते अंमलात हाडपाक जाय अशें रॉड्रिगिसान सांगलें. हे गजालीक मातसो वेळ लागतलो. बेकायदेशीर नुस्तेमारीचो विशय बातम्यांतल्यान सेगीतपणान गाजत आसा. हाचेर अजून कसलोच उपाय काडूंक ना. बेकायदेशीर नुस्तेमारीचेर चिंता उक्तावपी आनी नेम मोडपी सगळेच गोंयकार. कांय जाणांच्या वाठारांत नुस्तें मेळा नाशिल्ल्यान ते हेर सुवातांचेर वचून नुस्तेमारी करतात. देखून नुस्तेमारीच्या सुवातांवयल्यान हो वाद उप्रासला. After enacting, after amending the act, always the act and the rules thereafter. So we have in the process of framing the rules. It is not because the rules have not been framed and chalta man. That is process is different. But there is a law through which we can stop. Framing of rules are under process. How much time it will take now? It is not because of rules this activities is going on. It has to be notified. Then only it becomes a law to enact. I will not disclose what I have spoken. I will implement. That's all. I can't disclose to you what type of strategy, how to tackle this. I have my own ways of handling this issue. Today's meeting will send a signal to them. If they are conscious, then they will stop by itself. If they do not. Then I know how to stop it. ह्या वेळार मरिनाच्या विशयाचेरूय चर्चा जाली.
ताळगावचे आमदार जेनिफर मोन्सेरातानूय मरिना प्रकल्पाक विरोध केलो. इलिगल फिशिंग हांगासर जाता, पयलींच्यान चालू आसा इलिगल फिशिंग जावपाचें. झगडी सुद्दां जाली ह्या लोकांची आनी वास्कोकारांची, जाला काय ना? सर म्हाका एक क्वेश्चन विचारपाक जाय. हो इशू केन्नाच्यान चालू आसा? पयर मिटींग जाली आमची, मरिना ओपोज करता. मरिना एक व्हडलें संकश्ट काय ना? फूल स्टार्ट फ्रॉम ऑर्शेल टू वेलसावन 10 किलोमिटरच्या रेडियसान. अकस्मात काल एक फिशिंगेची एक मिटींग अनाउन्स जाता इलिगल फिशिंगेचो इशू रिजॉल्व करपाक. वो रिजॉल्व करपाक लागून जाता काय जे दुश्मन आहा तेका आनीक उजो घालून सेपरेट करपाक जाता? हे एक क्वेश्चन म्हाज्या मनान येयला. पहिली गोष्ट आमी इतलेच सांगता, चड टायम करना. फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज आमकां हो मरिना प्रोजेक्ट गोंयभर नाका आनी हो आमी पयली फायट करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राष्ट्रीय महामार्गावेल्या केटीसी बस स्टँड जंक्शनाचेर ट्रॅफिक सिग्नल यंत्रणा घालपाची मागणी बानोडेच्या लोकांनी केल्या. सिग्नल यंत्रणा घालचे पयलीं हो 4 पदरी रस्तो येरादारीक उक्तो करपाचो निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान घेतला. पूण हो रस्तो येरादारीक उक्तो करच्या पयलीं सिग्नल यंत्रणा घालात अशें थळावे लोक म्हणटात. सिग्नल यंत्रणा घातले बगर रस्तो उक्तो करपाक दिवचे नात अशेंय तांचें म्हणणें. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि थळावो सरपंच राजेश नायकान ह्या नव्यान बांदिल्ल्या महामार्गाची पळोवणी केली. साफा मस्जिद ते कुर्टी मेरेनचो राष्ट्रीय महामार्ग येरादारीक उक्तो करपाचो आसा. तांची घरा वचपाची भिरांत उक्तायत थळाव्या लोकांनी सर्व्हिस रस्त्याच्या रुंदीकरणाकूय खर विरोध केलो. एक सिग्नल घातला जाल्यार सगळ्यांचो प्रश्न सुट्टा आनी ते म्हणटा सिग्नल घातले म्हणटा एक्सिडेंट जातले अशें जातले जाता. आतां सगळे आमी ऑल ओव्हर इंडिया पळयता सगळे सिग्नलाचेर चलता. आतां पेडना येदो व्हडले जंक्शनाचेर सिग्नल घातला. हो जंक्शन तेजे भितर कांय ना. थंय सिग्नल घालून सगळे ट्रॅफिक सारकी वयता, थंय एक्सिडेंट जायना. सर्वीस रोडाचेर ते आनी 2 वे करता आनी 2 व्हिलर सोडपाचें करता. तर 2 वे केले जाल्यार 2 व्हिलर सोडले जाल्यार आमचे फॅमिलीचे बुर्ला फॅमिलीचे इतके लोक आहात तांकां एक मोटरसायकल सुद्दां दवरपाक मेळचें ना आनी तेजे घरा वचपाची वाट सुद्दां बंद जातली. तेणे आर्किओलॉजिकल एक्ट हे आर्किओलॉजीची मॉन्युमेंट सफा मस्जिद वर्ल्ड हेरिटेज म्हणटात तेका इग्नोर करून हे हायवे तयार केला आनी जो फॉल्टी जो डिझायन केला न्ही ते वॉशअप करपाक कवर अप करपाक हे आतां आमचेर सिग्नलाचे आनी हेजे तेजे प्रोविजन सांगता. आतां म्हाका समजना की जाय ते कडेन हायवे जाला तितून क्रॉसिंगाक लागून सिग्नलाक घातून लोकांक सोय केल्ले आसा, पण हांगाच कसो जायना म्हाका प्रश्न आसा तो व्हडलो. हांचे म्हणणें कितें ते 2 वे करता म्हणटा एक सर्वीस लेनान. तो सर्वीस लेन आसा 5 ते 6 मीटर वायड आसा तेच्या हिशोबान आनी वायड ना. तितून 2 लेन गाडयो कशे पावतले ते टेक्निकली तांकां कशें समजता ते म्हाका समजना कशें तेंचें कशें ज्ञान तो. म्हाजें मत तेंच जशें लोकांनी सांगलां हांगा की सिग्नल बसोवचें आनी सिग्नला पयलीं एक बरें स्पीड ब्रेकर घालून स्पीड कंट्रोल करची जेणे करून एक्सिडेंट जावपाचें ना. सो दीस इज द बेस्ट सोल्युशन अशें आमकांय दिसता. कित्याक हांगा लोकांक आतां त्रास करून हें करून तें सोल्युशन बेस्ट. तुमी हांगा 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलराक तुमी हांगा वाट दवरात, हांगा सिग्नल घालात, बरें स्पीड ब्रेकर घालात. आमी म्हणटात की हायवेचेर स्पीड ब्रेकर आसचें न्ही, पूण असले कांय टफ कंडिशनाक हे आमी करचें पडटलें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. एके सांज चलयेवेल्या बलात्काराचे केशींत फोंडे पुलिशेन एकल्याक अटक केल्या. बाल कायद्याच्या कलमा खाला ताका अटक केल्या. दुबावीत आरोपीन हे चलयेचेर मे 2018 ते 17 सप्टेंबर 2019 मेरेन बलात्कार केल्ल्याचे पुलीस सुत्रांनी सांगले. दुबाविता आड पीडित चलयेचे आवयन पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्ली. Today we have received one complaint regarding a rape on a minor. So upon that complaint, we have arrested one. He is a native of UP, age 20 years. Upon that complaint, we have arrested for committing a rape. सर्वायकल कॅन्सराचे तुळेंत ब्रेस्ट कॅन्सराचो आंकडो गोंयांत वाडत आसा आनी ताकाच लागून संबंदीत खात्यान ह्या दुयेंसाचेर चड लक्ष दिवपाचें थारायलां. लोकांनी खासा करून बायलांनी वेळार तांची तपासणी करून घेवची देखून ह्या दुयेंसाचेर बेगीन उपचार करपाक मेळटले अशें दोतोर म्हणटात. सुरवातीच्या पावण्यार कॅन्सराचें निदान जाल्यार ताचेर उपचार करून मनशाक साल्वार करपाक येता अशें तांचें म्हणणें. ऑक्टोबर हो कॅन्सर जागृताय म्हयनो म्हणून पाळटात. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या ऑन्कोलॉजी विभागान शेनवारा कॅन्सर बरो जावपाच्या विशयाचेर कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या दुयेंसाचेर अदीक लक्ष दिवपा खातीर
गोंय वैजकीय महाविद्यालयान वेगळो ऑन्कोलॉजी विभाग उक्तो केलो. If you have a lump in the breast, if you come forward, if you're detected, it is early stage disease. We have all the treatment in Goa now which is needed to treat these patients and they can get cured and they can live normal lives. Every woman has to be aware of breast health. They should be encouraged to do self-examination of the breast once a month. They should start screening with mammography after the age of 40. And if they ever feel something is abnormal, they should not hesitate to come to the doctor. Reason खूप असा, lifestyle changes असा, late pregnancy असा, smoking असा, alcohol use असा. पण every patient we may not find a cause. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोलमरड वाठारांत कोयर उडयतना मडगांव शॅडो कावन्सिलान एका मनशाक रंगे हात धरलो. कोयर उडोवपी मनशाक तांणी मडगांव पालिकेच्या कोयर उखोलपी सुपरवायझरा कडेन दिवन ताचेर खर कारवाय करपाची मागणी केली. कोयर उडयल्ली सुवात निवळ करपाची शिक्षा दिवन ताचे आड पुलिशेंत कागाळय नोंदिल्ल्याचें नगरसेवक जाफर बुधानीन सांगलें. आज वयता सडे सायडीन इतल्या काय पयलो एक हें गार्बेजा पोती उडयता. हांव इमिजिएटली थांबयलो आनी ताका हें केलें क्वेश्चन केलें हिंग कशें उडोवपा जाता काय म्हणटा. मागीर आतां आमकां सगळें सांगता की आजूच न्ही म्हणून सदां उडयत म्हणटा हांगा. सो ताका लागून आमी म्युन्सिपालिटी सुपरवायझर हाडला आनी आमच्या लोकांनी ताका सगळें आहा तितलें एकठांय करपा लायलें. कित्याक खंय तरी खंय पनिशमेंट जावपा जाय न्ही, बेश्टें सोडून हें जायना, मिनींग उरना ताका. आतां म्युन्सिपालिटीन डिसायड करपाचें कचरा कितें करपाचें आनी ताजें कितें करपाचें. डोर टू डोर डेली कलेक्शन चालू आहा. सो हांगा कितें आहा, हो सापडलो आतां सावयो कुतीनोक ताका सापडलो उडयत ना आनी ते डेली लोक सगळे म्हणटा हो डेली हाडून उडयता हांगा ते आतां देसायचेर तेजेर घालता तो. आनी आतां सापडलो म्हणून म्हणटा आपूण एकू बॅग हाडला आनी सगळे लोक म्हणटा हो डेली आतां उडयता आनी धांवता. आतां सापडला तो आतां कितें आहा, पुलीस कंप्लेंट बी घालपा आहा. आतां सुपरवायझर आमगे रोमियो बी येयला कळ्ळें न्ही. आतां कितें मुखाल्लें एक्शन कितें आहा तें पळया. गोंयच्या बायल वेवसायिकांक तांच्यो वस्तू विकपाक माची मेळची ह्या उद्देशान तरंग संस्थेन म्हापशा विक्रीक तशेंच प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. पुराय गोंयांतल्या बायलांनी केल्ल्यो हस्तकलेच्यो आनी हेर वस्तू ह्या प्रदर्शनात विकपाक दवरल्यात. पळयात पुराय बातमी. सगळ्यांक एक वेव्हार मेळचे हे दृश्टीनी बरें सुंदर आयज प्रदर्शन मांडिल्लें आसा. तेंच्या हे सगळ्यांनी हांगा येवन लाभ घेवचो. हेतून दिवाळीच्यो वस्तू जो घराक उपयोग जावचो तसल्यो वस्तू सगळे उपलब्ध आसा. तांच्यांनी एक हांगा एक बॅग एक बायलेन केला. ते आतां आमी प्लास्टीक हटाओ म्हणटात. ताका लागून हे एक उदाहरण हांगा तुमकां पळोवंक मेळटलें. आनी त्या शिवाय हांगा लोकांक इतले जोमडेनी लोक आयिल्ले आसा अशें तांचे भरभराट जावनी हे 3 दिसां ते प्रदर्शन बरें जावनी म्हणून देवा कडेन मागता. परत एकदां तांकां तरंगाचे आयोजीत केल्ल्या हे दोगूय तांकां देव बरें करूं म्हणटा. I am into handcrafted imitation jewelry and canvas paintings. We are the group Tarang and we are women entrepreneurs of Goa. We have been putting up at different venues in the north including Panjim, Kakulo Mall, Don Bosco Oratory, etc. This is the first time Tarang is trying to put up in the north, that's extreme north Mapsa, and I think it's doing really well as of now. आता मारिया हेर खबरांचेर नदर. पळोवयात न्यूज राऊंडअप. सांताक्रूज मतदारसंघाची आदली आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिसान हेल्पिंग हँड ही नवी संघटना उक्ती केल्ली. आता हे संघटनेचे नाव बदलून मामीज गोवा हेल्पिंग हँड अशें केला. व्हिक्टोरियाक मामी म्हणूनच लोक वळखताले. पश्चिम बंगालात जाल्ल्या RSS कार्यकर्त्याचे हत्येचो राष्ट्रहित विचार मंचान निषेध केला. 35 वर्साचो प्रकाश पाल, ताची गुरुवार बायल आनी 6 वर्साच्या ताच्या चल्याची कांय जाणांनी घरात वचून हत्या केल्ली. मडगांवां आयोजीत केल्ल्या बॉलिवूड डान्स धमाका फेस्टिवलात खाशेल्या भुरग्यांनी बॉलिवूड गाण्यांचेर नाच सादर करून लोकांकडल्यान ताळयो घेतल्यो. गुजराती समाज एज्युकेशन ट्रस्ट तशेंच कला आनी संस्कृती संचालनालयान हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.